धारगळे महाखाजन हांगच्या नॅशनल हायवे 66 वयल्या दोंगराची पालसाण कोसळ्ळी आनी रस्त्याची एक देख बंद जाली। राती 12 वरांचेर ही पालसाण कोसळ्ळी। थंयच वयर उदकाची टाकी आसा। दोंगराची पालसाण कोसळप गांवच्या लोकां खातीर धोक्याचें थारूं शकता अशी कागाळ थळाव्या लोकांनी केली, मात अधिकाऱ्यांनी तांकां किकोत केलें खंय, आयकात तांचें म्हणणें। ही एक्चुअली सगळी शेडीची जमीन शेड आमकां खबर आहा, आमकां जवळ 60 वर्सां 65 वर्सां जाली हांगा। बरोबर हे सांगले आयकाना हे इंजिनियर बी कोण आसात पळय ते म्हणटात तुमकां खबर ना आमकां खबर आहा आनी हे मनमानी करतात। काल इन्सिडंट जातलो आसलो त्यांच्या फुड्यान सुद्दां एक खडप पडलें, तरी आसतना तेणी माती काडून सुरवात केली आनी गेले ते गेले उपरांत जी खडपळ आनी माती कोसळ्ळी तेतून भितर आतां कोण मेलेत काय आमकां सुद्दां खबर ना अशी परिस्थिती। लोक जमले तर ते तेंचो कोण तरी एक्झिक्युटीव येयलो तो आमचे तापता वयल्यान तुमकां खबर आहा की आमकां खबर आहा काय तो अरे आमी हांगा सरले आमकां खबर आहा न्ही माती कसली ती माती खडपाची काय केली आमकां खबर आहा तो आयकूंक तयार ना वयल्यान आमचे तापता। मागीर अशें खूब करता लोक सगळे जमले आनी मागीर ते म्हणले आमी माती भर घालता, रोड ब्लॉक करता आनी आतां तेंच्यांनी काम सुरवात केला। हे राती कोसळ्ळा तेन्ना आमी सकाळी गांवचे कोण आसा पळय ते सकाळी कोण साहेबाक मातशें मेळपाक गेले, पण साहेब गाडी कोण मेळूंक ना कळ्ळें तुका। तेन्ना आमी सकाळी हांगा येयले, दनपार आमी हांगा येयले, डिस्कस खूब केले, पण तो कोण आसलो पळय शाणपण सांगपी आमकां तो कोण येई काय जेई तो आमी खूब डिस्कस पावलो अशें तशें हे ते आमचें आयकपाक तयार ना। हांवें म्हणलें हो डोंगर कापता पळय तुमकां तेन्ना कळूंक ना, आतां आमकां हे प्रोटेक्शन वॉल हे आहा ते आमकां सांगपावलो। हांवें म्हाजो भिंत बांदलेलो मी केन्ना हो डोंगर पळयला पळय तेन्ना डोंगर कसो स्ट्रेट कोसळला। हांवें म्हणलें एक्चुअली कसो डोंगर असो पळोवंक जाय हां तेजे करूंकच ना आनी केन्ना कसो तेन्ना जागे येले म्हाका राती हांगा कोण जर मेळ्ळो ताका जबाब तुका आसलो कोण ना न्हय हांवें आतां म्हणजे जाल्या पळय सगळे जाण येयलेत आनी आमकां आतां भिंत बांदता हे बांदता ते आमकां तेजे एश्योरन्स केला आतां म्हणून सकाळी सांगला आपलें काम प्रोटेक्शन बांदून दिता अशें तेजे एश्योरन्स केला। तिथून जवळ जवळ 10-15 किलोमीटर 15 मिटराचेर एक आमची वॉटर टँक आहा आनी ती वॉटर टँक जवळ जवळ सगळ्या धांगळी पाणी पडटा आनी अशी करून माती जर त्या टँकी कडेन गेली तर मोठो अनर्थ जातलो। तर गोवोरमेंटान लक्ष दिवपाचें कित्याक हे इंजिनियर तांकां कांयच खबर नासता आनी आतां येवन ते पळयता म्हणटा टँकी आमकां मालूम नाही हे नाही करता आनी फाल्यां काही मोठो इन्सिडंट जालो हेका जबाबदार कोण हे करतले आनी वयतले येवून हा सगळ्यांचो सत्यानाश जातलो। आमी हांगा 100 वर्सां 50 वर्सां जवळ फायदो कांयच ना, हे येतात मनमानी करतात आनी वयतात। तरी हेचेर तुमी लक्ष घालपाचें अशें हांव गोवोरमेंट मागता।